क्रिस्तदय मुगाळे भावना आनी भयणीनो, आयचे राती आमी पास्काच्या जागरणाची रीत करता आनी ह्या रितींत 4 भाग आसात. पयलें पास्काच्या वातीची तयाराय तशेंच गीत आमी म्हणटा पास्काचें गीत. दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत. तिसरें उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाची नवसरणी. आनी चवथो भाग मेसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. हे 4 भाग भोव अर्थाभरीत. तर ह्या पवित्र देवस्तुतेंत क्रियाळ रितीन वांटो घेवया आनी पुनर्जीवन क्रिस्तांतय आनी आमच्या जिवनपणांतय आमचो भावार्थ जिवाळ करया. आतां पयलो भाग आमी सुलोवन व्हरता. आपले क्रिस्ताचो उस्वार देवाचे व्हड उपकार आपले क्रिस्ताचो उस्वार देवाचे व्हड उपकार आपले क्रिस्ताचो उस्वार देवाचे व्हड उपकार. पास्काची परगटणी. उल्हास करा तुम्ही सर्गींच्या देवदूतानो, सोमेस तुम्ही देवाच्या मोन्यार्यानो. उल्हास करा तुतुरी वाजोवन दी, व्हडा रायाचे जैत केल्या देखून ताणे आमची सोडवण. संतोषुंदी पृथ्वी येद्या व्हडा जळोकान तळतळची आनी सस्नाच्या रायाच्या प्रकाशान प्रजळची. जाना जावं दी ती पळून गेला म्हूण काळोख सगळ्या संवसारा वयलो. आनी तूं आमचे माते क्रिस्ताचे पवित्र सभे इतल्या वर्त्या उजवडाच्या किरणांनी तुका नेटयल्या आसता तुय संतोष पा. आनी येद्या व्हड्या जम्याच्या उल्हास भरीत ताळ्या गाजोवन दी आतां तुजें देवा. आनी तुमी मोगाच्या भावंडानो ह्या पवित्र केंडाच्या विचित्र प्रजळा भोंवती जमो जाल्ल्यानो म्हज्या सांगाता मेळोन मागा म्हूण हांव प्रार्थना. दया सरपदवेदारा देवाची पुरतो ना फावो जाल्ल्याक म्हाका लेवितांचे मेळीक कान घेवन दया केल्लो तो देव. वो तूं म्हजेर प्रकाश आपल्या उजवाडाचो आनी लाबो म्हाका सकत गावशाक स्तुती हेवा तीची. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा जो देव जावन आसा आनी ताचे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकत्वांत जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. खरेंच ते वाजबी आनी निती प्रकार अदृश्य देवा बापा सरपदवे दारा आनी ताच्या एकल्याच जनीत पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या काळजाचे आनी मोतीचे सगळे सक्तेन आमचे ताळे उबारून वाडचे. ताणे आमचे पसोद आपल्या ससनाच्या बापाक आदामचेरून फारीक केले आनी आमच्या मोगा पसोद विकरायल्या आपल्या रक्तान पुरविल्या पातकाचो अपराध पुसून काडलो. कित्याक ही जावन आसा ती पास्क परब जेदवां ती करी शेळी जिवेशी मारतात आनी रक्तान तिच्या बावार्थ्यांचे दारवून पोविसातात. ही ती रात जेदवां आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडून तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासता उतराशें केले. ही ती रात जेदवां उजवाडाच्या खांब्याक दुस्पटायलो पातकाचो काळो. ही ती रात क्रिस्ताक सतमंतलेल्या सोमेस्तान संवसाराच्या खोटेपणांतां आनी पातकाच्या काळोखांतां विंगड करता. कुरपा पाटी जोड दिवची आनी पवित्रांचे सभे मेळोवची. ही ती रात जेदवां क्रिस्त तुटोवन सांकली मोरणाच्यो फोंडांतलो उठलो जैतेवो. नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणे आमची सोडवोन. हे कितली विचीर आमचे थंय तुजी काकलू तुजी दया. हे कितलो चिन्नावळतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुता. हे निजाकी गरजेचे पाताक ते आदावचे क्रिस्ताच्या मरणान पुसून काडलां ते. हे भागीतो अपराध ते देवडा तितल्या उत्तीम सोडवंदरा जोडूंक फावो जाल्लो. हे करीस भागीराती क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाल्लो वेळांनी घडी जाना जावं भोगयल्ली ती. ही ती रात जिचे विशेन बरोवन आसा रात दिसा बरी प्रकाशतेली आनी म्हज्या संतोषांत रात आसलेली दिसा तेली. कारण हे राती आमचें पवित्रपण खोटेपण धांवडायता अपराध धुवन काडटा
सुकून पडलेल्यांक नेणतेपण पाटी दिता आनी रडतेल्या बुजयता. द्वेष ती धवडायता, समाधान तीर करता आनी पदवेदारांक खालतीमान घालूंक लायता. ह्या पसत ओपून घे भाग्यवंता बापा, ही रात फावो केल्ल्या करगां जावं तुजे पवित्र सभेन आपल्या मणिरांच्या हातांनी भेटोवचे. ह्या जळत्या केंडाचे सांजेचे बलिदान मुसांच्या वावरान केल्ल्या, ह्या मेनाच्या वातीची संभ्रमीक पेटोवणी. देवाच्या मनाक ह्या जळत्या उज्यान पेटोवच्या, ह्या मेनाच्या कांब्याची स्तुती आमी आयकाली. हे केण विभागसून वांटले जाल्यार उजवाडता सो उनो जायना. कित्याक माय मुसान उत्पन्न दिल्ल्या ह्या मोलादीक वातीचे कडचे मेण ताका पोस दिता. हे निजाकी भागीराथी, इजिप्तकारांक उटयल्ली, हेब्रेवांक ग्रेस्त केल्ली. रासर्गाक आनी संवसाराक देवाक आनी मनशाक एकवट केल्ली. देखून येसुम्या तुझ्या नावाच्या माना पवित्र केल्ली ही वाट, हे रातीचो अंधकार नाश करच्या खातीर कळनासतना पेटोवन आमी तुजे लागीं प्रार्थना. स्वादीक आनी मानवची कानीक जावन तूं ती ओपून घे आनी सर्गींच्या दिव्या सांगाता उजवाडती सोबर सोंदी. फांत्याचे नेकेत उदेवून येताना ही वाज जळोन आसची ताका मेळोवन दी. फांत्याचे ते नेकेत रावे म्हणचे जेणे नास्त, नेकेत्र ते लिंबातान पाटिये मनशा कुळाचेर शांत प्रकाश फांकयले. देखून येसुम्या आमी तुजे लागीं प्रार्थना. हे संतोषाचे पास्क परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय. आमकां तुज्या सेवकांक आनी सोमेस क्लेरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक सोय आमच्या बोबागेवंत बापाक फ्रांसिसाक आनी आमच्या बेस्पाक पिटर पावलाक कळनासतना राख आनी सलय आनी सांबाळ. आमचेर सरकारी अधिकार चलयतेल्यांचेरी तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या उतरावर त्या बरेपणाच्या आनी दयेच्या देण्या तांच्यो आलोचन्यो नितीचे आनी शांतपणाचे वाटेक परती. अशें तांची संवसारी वांगडाकेर जातस तुजे प्रजे समेत सर्गींच्या माय गांवांत तांणी पावशें कर. त्या सामच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा जो देव जावन आसा
आणि तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकत्वात जियता आणि रास करता सासनाच्या सासना. भोवमुगाच्या बाबयनो दाबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्विल्ल्या काळार देवान आपल्या पुरजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सुडवंदार जावच्या कसो पाठयलो तें आमी ध्यानी मनी नियाळया. आनी ह्या पास्काच्या संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणुचें काम आमचो देव संपूर्णाक पावो म्हणून मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. आरंभान देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सरकाराचो मनशाक आमी रचुया. दर्याच्या मासल्याचेर, अंतराच्या सुकण्याचेर, जनावरांचेर, सर राजवट मनजातीचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदल्यांचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशांक सरकेसो रचलो. देवाच्या सरकेसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्याचेर, अंतराळच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातीचे अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयले सर बी दिताली झाडां आनी बियो आसलेले फुलांची सर रूप तुमचे काना खातीर हांव तुमकां दिता. आनी सर राजवट मनजाती अंतराळच्या सुकण्याक आनी धरणीर चरतल्या जुदालीक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राण्यांक, सर जिन्साचे तण आनी झाडां काना खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका बरें दिसलें. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुजा सरस्पराक नावा, सरस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो, प्रकाश भरीत मानता नेसलोलो. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुनादीचेर बांदून हाडल्या. ससनाच्या ससना ती थिगट केल्या. मानता परी दर्यान तिका पांगोर धरला. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस
संसाराचे रूप तू नवे कर. प्रार्थूया. सर पदवेदरा ससनाच्या देवा, तुझ्या करण्याची मांडावळ सदां सजापांची हरंबाक तुवें संसार रचलोय, त्यावर नदेक उत्तम संसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजोंक दी म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दुसरें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलांतांक पॉयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबारून तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलांता दर्या मदें सुकी धरणी वयल्यान चलताली. आपले हांव इजिप्तकारांचे काळीज दारूण करतलो आनी ते तुमची पाट धरून वेतले. आनी हांव पारव्याचेर आनी तांच्या पैजांचेर, तांच्या रातांचेर आनी तांच्या घोडे सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना पाराव्याक, तांच्या रातांक आनी तांच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून इजिप्तकार वळखतले. इस्रायलांताचे पयजे मुखल्यान वेतलो. तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलांता मदें आसलो. राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तकारांक काळोख घालतालो आनी इस्रायलांताचेर उजवाड पांकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सोरोंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंती तावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुकी धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. पाराव्याचे सर घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. पांत्या पारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्याक तावन इजिप्तकारांचे पैजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायलें. तांच्या रातांची चाकरां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलांतावन पळोवन धांवया, कित्याक सर्वेस्परूस तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रातांचेर आनी तांच्या घोड्या सावरांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटी आयलो. पळोवन धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटी आयलें आनी इस्रायलांताची पाट धरून दर्यांत भितर सरले. पाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे पैजेचे घोडे सावार तांत बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरोंक ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलोवन गेली.
तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदाक परते परी उबे रावले. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायलांतांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्वराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयेनी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलांतांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंताची जैत. घोड्यांक आनी घोड्या सावारांक उडयल्यान ताणें दर्यांत. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पराची गीत गाव्या, महिमेवोन जैताने जोडला. सर्वेस्पराची गीत गाव्या, महिमेवोन जैताने जोडला. हांव सर्वेस्पराची गीत गायता, कित्याक महिमे बरी जैताने जोडला. घोड्यांक आनी घोड्या सावारांक दर्यांत ताणें शेवटिल्या. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें यंत्रा. तो म्हजो तारूक, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटां. म्हज्या बापायचो देव, तो ताका हांव नावाडटां. सर्वेस्पराची गीत गाव्या, महिमेवोन जैताने जोडला. सर्वेस्पर एक जुजारी, वय सर्वेस्पर ताचें नांव. परवाची रथां आनी ताचे पोज दर्यांत ताणें शेवटिली. घटमूट ताचे घोड्या सावार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्पराची गीत गाव्या, महिमेवोन जैताने जोडला. सर्वेस्पराची गीत गाव्या, महिमेवोन जैताने जोडला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पुर्विल्या काळार घडलेल्या अजापाचो अर्थ नव्या कराराच्या उसवडांत तुवें उगडापो केलाय. असो तांबडो दर्यो जावन आसलो पवित्र स्नानाच्या झरीची पूर्व खुना आनी गुलामपणांतली सोडलेली परजा बासायलेल्या देशांत पावासर ख्रिस्ती परजेच्या संस्कारांच्यो पूर्व खुना घेवन चलताली. सगळ्या परजांक इस्रायल परजेचें वर्तेपण भावार्था वरवीं जोडून दी आनी तुजो पवित्र आत्मो घेवन नव्या जल्माची सोडवण तांकां मेळोवन दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशां पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो भ्रश्ट आयलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो भश्टायिल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पटलीं.
तांचे साली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मनसुबी केली. पूण राष्ट्रामध्ये ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव भश्टायलें. अशे लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेस्पराची परजा, तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रामध्ये भश्टायल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पासत न्हय, बगार तुमी गेल्यांत त्या राष्ट्रामध्ये तुमी भश्टायलें त्या म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रामध्ये भश्ट जाल्लें हे म्हजें नांव तुमी तांचे मदें भश्टायलें, तें नांव हांव परतून पवित्र करतलों आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशाक हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. जशे मेरू वावते जरी तानेता, तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता. म्हज्या देवा, जशे मेरू वावते जरी तानेता, तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता. म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो देवा, जिवन देवा तानेता. केन्ना वचूं देवाच्या सदरे मुखार रावूं म्हाका मेळ. जशे मेरू वावते जरी तानेता, तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता. म्हज्या देवा, परबेच्या दाबादेच्या वेळी लोकां जमा सवे मेळून, संतोषाचे उल्हास सोडून किर्तनां गावून परिवारा सवे देवाच्या मंदिरांत हांव वचून आसलो. जशे मेरू भोवते जरी तानेता, तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता. म्हज्या देवा, जशे मेरू भोवते जरी तानेता, तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता. म्हज्या देवा. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, दोन्ही कराराच्या पुस्तकां वरवीं हो पास्काचो गोड संभ्रमोंक तूं आमकां शिकयताय. तुजे कनवळ्याची आमकां पूर्ण वळख दी आनी हे परी आतां आमकां फावो करताय ती देणी घेवन फुडाराक आमकां तयार करून दवरल्याय. ती देणी आमकां फावो करतलोय म्हूण तेर बरवशान जियोंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
आतां आमी वेदीचे दिवे पेटयतल्या आनी संतोशान उल्हासान महिमा देवाक म्हणलें गीत गायतल्या. महिमा 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 देवा उसळी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया. देवा आमचे सर पदवेदरा बापा महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतादुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावो. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. साम पावलून रोमाघरां बरयल्लें पत्र. भावां भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्थान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्थान घेतलें. हें तुमी नेणांत घी. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नान मारिफात आमकां क्रिस्त सवें निके पिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैब क्रिस्त संगता आमी कुरसायला म्हण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवें जियोंकी पावतल्या म्हणून आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हण आमी जाणाव. मरनाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातका कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात
आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामर्थ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. साबत काबाजतस मरी मगदलेनाची, जाकबाची आवेन मरियन आणि सोलोमन वसन जेजूची कोड मागच्याक सुगान त्याला मळा घेतले आणि आयतारा बोपांत्यार बायसून सूर्य उदतना समादेशाची येण पावली. ती एकामेकाक म्हणटाली, समुद्राच्या बागलाक शिला आमकां कोण पाटी लोळोन दीत. पूण येवन पळयतना पतर पाटी लोळयलो ताणें देखलो. जावं तो पतर व्हड आसलो. समाध्या भितर सरताच दवो देखलो नासलेलो एकलो तरणाटो उजव्या कुशीन बसून आसलेलो ताणें देखलो आनी ती आकांतली. पूण तो तांकां म्हणालो, भिये नाकात. कुर्चयल्या नाजरेताक जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा. ताका जिवान उठयला, तो हांगा ना. अळे ती ताका दवरली सुवात. तुमी आतां वचा आनी ताचे अशें सांगा, तो तुमच्याय फुडें गलिल्याक वयतलो आनी ताणें तुमकां सांगले प्रमाणे तो तुमकां थंय देखतलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. Alleluia, Alleluia, Chrismornantlo जीवन जाला. संसारार प्रकाश फंकला. पळय मोगाचेनो रोमाकारांचें पत्रावस्वर 6 वळ आयच्या वचपांत आमी आयकलें. बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. निमानो शुक्रार जावन आसलो मनशांचो. त्या दिसा मनशांनी कितेंय करियेत आनी तांणी वा मनशांनी जेजूक कुरसायलो. पूण आयचो दीस देवाचो. हातूंत मनशांक जागो ना. हातूंत आसा देवाक मात्र. आनी मनशान जेजू कुरसायलो, जिवेशी मारलो तें खरें, पूण देवान ताका जिवंत उठयलो. देखून आज आमी हें गीत गायता, हालेलुया म्हणून जेजूचें जिवनपण परगडता. देखून हांव मोठव्यान आज नियाळ ह्या नियाळाक आमचो संदेश जावन आसा, पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा आमी जावया. पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा. बरयणाऱ्यांनी मनशा जिवीत 3 तोटांक सरी केला. 3 गार्डन्स. पयलें ते म्हणटात, पयलें गार्डन, पयलें थॉट आमच्या जिवितांत आसा गार्डन ऑफ इडन. भुमी वैकुट. थंय सूख आसलें,
पूण तें दुखांत बदलता. पाताक आनी अविधेयपण थंयसर दिसून येता. आमच्या जिवितांत पाताक आसा, अविधेयपण आसा. आनी दुसरें तोट ते म्हणटात गेसेमनी, गार्डन ऑफ गेसेमनी. थंयसर आमी पळयता कश्ट आनी संकश्ट आनी ते सगळे आखेर जातात मरणांत. खुर्सार आमकां आमच्या जिवितांत मरण आसा. आनी तिसरें तोट ते म्हणटात गार्डन ऑफ रेजरेक्शन, पुनर्जिवनपणाचें तोट. आनी हें तोट ह्या दोनी तोटांक अर्थ दिता. म्हणजे पुनर्जिवन जेजू मरणाचेर आनी पातकाचेर जैत वेल्लो आमकांय मरणाचेर आनी पातकाचेर जैत दिता. देखून आयचो संदेश पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा आमी जावया. सांत पावलो अशें बरयता कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत 10:15-14 वळ. बोवा पुरबायचें उतर. जर क्रिस्त जिवंत जावंक ना तर आमी पातयेवचें व्यर्थ, आमचो भावार्थी व्यर्थ, आनी आमी आनिकी पातकांत सांसाव आनी आमची गत सगळां प्रास पास्ट जाता. पूण मोगाळ भवन भयणीनो, आमी जाणां जेजू जिवंत जाला आनी ताच्या जिवंतपणान आमकांय वांटो आसा. देखून ह्या पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा आमी जावची कशें? आयच्या पयल्या ह्या रोमाकाराच्या पत्रांत आमी आयकल्लें आनी एक उतर, रोमन्स 6:8. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सोबें जियोंकी पावतल्या म्हणून आमी सतमंता. क्रिस्ता सांगाता आमी मेल्यार क्रिस्ता सांगाता आमी जियेतल्या. देखून हांव ह्या नियाळ्यांत 3 संगती दवरता, 3 points. पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा आमी कशी जावयेत? पयलो विशय जावन आसा पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा जावंक आमी खरें भावार्थी जिवीत जिये जाय. ट्रू लायफ ऑफ फेथ. कित्याक पापा बेनेडिक्टूस 16 भावार्थाचें वरस दिल्लो आनी तें 10 वर्स दिता आसतना भावार्थाचो दारवट ताणें म्हळें, आज क्रिस्तवांनी सामाजीक, राजकीय, सांस्कृतीक वा हेर क्षेत्रांनी मस्त प्रगती जोडल्या आनी सबार जाणां ह्या वरवीं चिंतात भावार्थान घट्ट आसात म्हणून. आनी तो म्हणटा सारकें सांगचें जाल्यार ते आमी उक्त्यान तिरस्कार करीचे. आनी तो मुखार बरयता, प्रस्तुत काळार भावार्थी जिविताक फूट आयल्या, येर आयल्या. देखून आज आमी पुनर्जिवन जेजूचें जिवनपण आचरण करची, आमचो भावार्थ जिवाळ करी जाय. आनी खरो भावार्थ वा खरें भावार्थी जिवीत आमचें जाय जाय तर जेजून पातकाचेर जैत वेलें तर आमी जेजू बराबर पातकाचेर जैत वरिजे. प्रत्येक तरान भावार्था विरोध पातकां पवित्र सभा आमकां शिकयता. भावार्था विरोध 6 पातकां आसात. देर आर 6 sins against faith. ती जावन आसात. म्हटव्यान हांव सांगता, एक दुभाव पयस करचें, दुसरें नापातयेनी, नॉट बिलिव्हिंग, तिसरें विंगड करचें, आमी इगर्ज मतेचें वांटे पांटे करचें, मागीर 4थें सूख शिकोवन, हाका आमी म्हणटा हेरेजी, आनी 5वें शेळेपण, भावार्थांत आमी शेळमोडे जावचे, आनी 6वें हें आनीकी व्हडलें भावार्था विरोध पाताक तटस्थपण, इनडिफरन्स. देखून असलीं पातकां आमी पयस करचें, ह्या पातकांक आमी मरचें आनी पुनर्जिवन जेजू थंय आमी जिवंत जावचें. एक जिवो भावार्थ आमचो जालो जाल्यार खंडीत पुनर्जिवन जेजूची आमी जिवी परजा जाता. नाजाल्यार आमी फोंडांतच आसले बरी जाता. जेजू फोंडांत ना, जेजू उठला. देखून आमी फोंडांत आसनाय वयर ये जाय आमी जेजू सवें एक नवें जिवी परजा आमी जावया. दुसरो विशय जावन आसा, आमी एक बरवोशाचें जिवीत जियोवचें, लायफ ऑफ होप. बरवोसो, कित्याक जेजून मरणाचेर जैत वेलां आनी जेजू समें जियेतना तोय आमकां मरणाचेर जैत दिता. जेजून म्हणलें,
जो सोंजला वस्वर 16:30 आनी 3 वळ संवसारान तुमकां कंत बेजारे आसाच. आतां म्हळ्या कोरोना येदोळी वसोना, जायत्यांक आजकाल मिसां नात, कितले कश्ट कामां नात, जायते कश्टां वयर कश्ट. जेजून म्हळें कंत बेजारे आसतलीच पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. आनी जो आमच्या पयल्या पदनांत वचोर 5-6 वळ आमी वाचल्यार देवाचे भुरगे संवसाराचेर जैत व्हरता. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. तर जेजू सुमें आमी एक बरवशाचें जिवीत जियेवेत. बरवसो सांडचे न्ही, कश्ट आसात, कश्टान आमकां भें दिसता, तें सहज. आमी मनशां सैमाची, पूण आमी जेजू सुमें जियेत आसतना जेजू आमकां बरवसो दिता. आमी निराश जावन कंगाल जावन तशेंच जियेल्यार आमी फोंडांतच आसता. देखून आमी फोंडांत आसचें न्हय. फोंडांत हांव वयर येजय तर जेजू आमकां वयर हाडटा म्हूण पातयेवन आमी मागया. आज ह्या बलिदानान मागया. भोव पवित्र रात, भोव पवित्र रीत आमच्या भावार्थाचें व्हडतें सत पुनर्जीवनपण आमच्या भावार्थाक वा आमच्या जिविताक अर्थ दिता. सुम्याचें पुनर्जीवनपण. देखून आमी बरवशाचें जिवीत जियोवचें. आनी निमाणें तिसरो विशय लायफ ऑफ फेथ, लायफ ऑफ होप. आनी तिसरें एक धैर्याचें आनी सताचें जिवीत जियोवचें. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयची परिगत आमी पळोवया. आज ह्या खरगा निमतीं जायतीं जाणां भियेल्यांत मात्र न्ही. आज ह्या संवसारांत कितें आसा आज मात न्ही, आदीं आसलें, पण आतां कोरोना आयला. आतां आमी एक सांगणी आसा कोंकणींत अशें आसा, बोळ आसले आपली दाळ शिजयतात म्हणून. तें आमी पळयता. बोळ आसले आपली दाळ शिजयतात. अनीत सडल्या, अन्याय सडला, शोशण जाता, ह्या खरगा वेळारय जाता, जायते कडेन जाता, समाजेन जाता, आमच्या राष्ट्रांनी जाता, आमच्या कुटुंबांनी जाता, जावंक पुरो. देखून आज सत आसलें फोट करतात, फोट आसलें सत करतात. पूण आमी जेजूची पाटलावदारा संवसारी रिती प्रकार जियेल्यार जायना. संवसारी रितीन संवसारांत अशें आसा. देखून रोमाकारां बरयल्लें पत्र वचोर 12 दुसरी वळ सांब पावल म्हणटा, संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. तुमची मोना नवी जावं, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं, तवळ देवा कितें मांडटा, कितें बरें म्हूण तुमकां कळटलें, तुमी सोदून काडूंक पावतात. देखून आमी संवसारी रिती प्रकार न्हय, भियान न्हय, पूण धैर्यान आनी सता नितीन तें देवाचें रास म्हळ्यार कालें. रोमाकारांचें पत्र वचोर 14-17 वळ. देवाचें रास म्हळ्यार नीत, समाधान, पवित्रत्व दिता तो संतोष. देखून नितीन, शांती, समाधानेन, सतान, धैर्यान जियोवचें हें पुनर्जीवन जेजू सुवें जियोवचें एक नवें जिवीत. आमी एक जिवी पर्ज जावन जियोवचें. देखून 3 विशय हांवें आज तुमच्या नियाळाक दवरले. आनी असलें जिवीत आमचें जावं म्हणून आमी मागया. सांग आगोस्तीन म्हणटालो आमी पास्काची पर्जा. वी आर इस्टर पीपल. हालेलुया आमचें गायन. देखून आमी हे बरी जियोवन जेजू थंय आमचें जिवीत भावार्थाचें, बरवशाचें, धैर्याचें जावं म्हणून आमी आज प्रत्येक तरान ह्या बलिदानान मागया. आमचे खातीर मात्र न्ही, सगळ्यां खातीरय आमी मागया. तोच पुनर्जीवन जेजू आमकां जाय आसची कृपा दिवं. आमेन. आतां आमी उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो नव्यान करतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वस्परा आमच्या देवा लागीं मागया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, ह्या पवित्र राती आमी तुजीं भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयलाय. असो आमी ह्या जागरणेन दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कनवळायन आमकां पाव
आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडींक जीव बरोवंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकुळटीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची तान भगायली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयेन पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर्जल्माच्या न्हानांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आतां आमचे कडेन वाती आसात तर त्यो वाती आमी पेटोवया. वाती धरून पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो आमी नव्यान करया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू संगता नव्या जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या संगता पवित्र स्नान आमकां निखेपिली. ते बसत प्राचीत काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतनाक आनी ताच्या कामांक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसावण्यो आतां नव्यान करया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात. सैतनाक तुमी पाठ करतात मो वय हांव परता. आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो वय हांव परता. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मो वय हांव पाठ करता. सर पृथ्वीधरा देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मो वय हांव म्हणटा. जेजू क्रिस्त असो एकलो स्पूत हांवकार मरयेतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सुमयाक तुमी सत मानतात मो वय हांव म्हणटा. बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात मो वय हांव म्हणटा. कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें भुगसणें कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मो वय हांव म्हणटा. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें भुगसणें आमकां दिलां. तो सर पदवीदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सुमेय सांग सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. एक घडी बोर आमी आमची वाती आमी पालोवया आनी बावडताची मागणी आमी करया. विशेश सावन सर गरजां खातीर आमी मागया. आमचे दोळे धांपया. प्रत्येक तरान आमी मागया. आज ह्या पवित्र राती ह्या जागरणेच्या रातीची रीत आमी करता आसतना पुनर्जीवन जेजूक आमी वळखतना मान करतना मागया. आमी प्रत्येक तरान पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेच्या हेर सर मुखेल्यां खातीर, बाब साहेब, कार्दिनाल, बेस्पी, आजाक धार्मीक बाबे लायिकांक, तशेंच राजकीय मुखेल्यां खातीर, हरी एक आमच्या राष्ट्रां खातीर, आमच्या देशा खातीर, देशाच्या राष्ट्रांच्या फुडारां खातीर आमी मागया. तशेंच सर कुटुंबां खातीर आमी मागया. नेहमी सुविक्षण करचीं जायतीं जाणां आसात. गांवांत, परगांवांत, विदेशांत खंयसर आमी विक्षण करता, पळयता, तूं भाग घेता. आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या सर गरजांचेर सुमी बेसांव घालूं. पुनर्जीवन जेजू शांती समाधान आमकां दिवं. आमचो बरवोसो भावार्थ वाडो आनी सोडो मागीर आमी प्रत्येक तरान कश्टोंच्या भाव भयणी खातीर, कोणाक आज मिसाचें बलिदान आनी मेळना, जायतीं तीं आशेवन तान येवन आसात, बुकेवन आसात, तांचे खातीर मागया. तांचे कश्ट आकांताकला सक्कड भेटोवया. सुम्याक काम नातिल्ल्यां पासून, कुटुंबान समस्या आशिल्ल्यां पासून, प्रत्येक तरान ह्या कोरोना पिडे निमती वळवळतल्या हरी एकल्यां पासून सुमेस्त कोण आस्पत्रांनी जिवीत मरणा मदें झुजतात तांकां दस पुनर्जीवन जेजू नवो बरवसो दिवं.
तांकां बरी करून सुडका दी म्हूण आमी मागया. भुरग्यां खातीर ह्या दिसांनी परिक्षा ती तयार करतात, बरयतात, तांचे खातीर मागया. युवसनां खातीर प्रत्येक जाण देवातान पयस गेल्लीं, संवसारांत बुडोवन रमोवन गेल्लीं, वायटांत आशिल्ल्या बसो सुटका सोडवून तांकां मेळो म्हणून आमी मागया. जशें आमच्यो एक गरजो कसकी मागणी सुमयाक भेटोवन पुनर्जीवन जेजू सगळ्यांक कोरपा दिवं, सोडवून दिवं, पेसाव दिवं. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी मीस मंदरून व्हरता भेटोवणेचें गीत. भेटोवणेचें गीत आमी गावया. सोम्याक दिन असो ह्या गितां बुकांतलें गीत नंबर C64, पेज नंबर 124. सोम्या तुका दिव कितें हांव जावं नीक मोजी, आतां मोठा जोरून तुका हाडून येता, ताका सोरो देनी तुज्या मोगाची. हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारवुत्रान तुझ्या. मुझे हे जीवन केला ते पावन अमरवुत्रान तुझ्या. म्हाका साव भेटोवन दिता स्वादीक तुझे सेवक सोम्या सोम्या तुका दिव कितें हांव जावं कानीक मोजी, आतां मोठा जोर तुका हाडून येता, उंडो दाका सोर देनी तुज्या म्हज्या बाबूनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदुदार्थ पावपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या रंतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पुरुषाच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपसान मानून घे. पास्कच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें, तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें वोका जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळे आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. पुनदेक करून ह्या उत्तम राती तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी व्हरत्या देबसान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तिस्ती दुलभ निलप्रादी शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गा
आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वे स्फोराचे नावी येतात ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय असल्या दिनवाशी काळजान बहुदयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी आडल्यान ती देणी ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी सलय अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा बसोत पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बसोत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसोत सर्वेस्पुरा तुझ्या सक्र आणि सकनी खातीर आमची मागणी आयक तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमी समजतांची दाय कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं अलगताय ससनच्या आनी शिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकानूंक हे फलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करतल्या तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमी समेस्तांक लपच्याक ते आमी समर्पिता अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या समियानी देवाचे सदांच अवकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जिवन जालो ती भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र दीस समरमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या समियानी देवाचे सदांच अवकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवान जुजेक तशेंच भाग्यवान पेद्रू आनी पावल आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव माथेव सिमांव आनी थादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्लेस्त कर्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावल आनी कॉस्म आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्षकांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आधार दी बापा तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सासणाच्या कॅस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे बापा तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची मागणी तूं मानून घे उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर पातकांचें बक्षाने फावो केलाय तांचेय पसोत ती आमी समर्पिता ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी ससण्याच्या कॅस्तींतली आमकां निवार तुवें वेंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुजे एकल्या आस्पता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवीधरा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थासो गुट बरगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमी तुजे मनेरे आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सरण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवोन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत सोंडो आनी सोडवणीची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा बेलाची देणी वावरत्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवीदार बापा, हो तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी खलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्पुरा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. बाबा ताची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यात आनी ती विशवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्ताचे मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांत मेळो. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां तूं बोगस आनी जुवांव स्टेफन, मातियास, बर्नाबास, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडीस, येस्टरडेचे मार्तीर स्टॅनिस्लावस, ग्रिगरी, अलोशियस आनी लुईस, त्या सगळ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. पुनर्जीवन जेजूतय एक जिव्या बावडताचें बरवशाचें धैर्याचें जिवीत आमचें जावच्याक आमकांच समर्पण आमची मागणी त्या सवां भेटोवन परत एक फावटी जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता. म्हणया, आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुण्या जिवितांत सोवस खाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवर्शान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, पिडेश्रेंतली आमकां गूण कर, सैदनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय, ह्या मारेकार कर्गांतली कोरोनांतली आमकां निवार आनी सोराखंदांतली आमकां वाटय. किद्यार सुवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ.
तुझी येत्यान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक पुनर्जीवन जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढते आमची काकूट. देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकूट. देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढते रे आमका शांती दी. आमका शांती दी. बाबांनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो तो आमकां पावडतान बरोबर शांतीरान जिवंक कृपा दिता तो. देवाची शेळी संवसाराच्यान आमचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें तुमचें म्हाका पावना पूण जेवतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. संतोष भरला काळजा जेजू तू येताय म्हूण. दुर्बोळ्या पिडारा रास तू करताय म्हूण. तू ये वेगी उंड्या रुपारी आसा तुकाराको. जेजू तू ये काळजान मुझ्या पत्रेता सेवच्याक तुका दादोशीक जेवणान तुझ्या जिणयेन सदा जाय तूं म्हाका. जेजू तूं ये काळजान मुझ्या पत्रेकता सेवच्याक तुका दादोशीक जेवणान तुझ्या जिणयेन सदा जाय तूं म्हाका. आत्मीक रितीन आमी सुम्याक सेव्या. म्हजे प्राण म्हणा. मोगळा जेजू मोगळा जेजू
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून तूं म्हज्या काळजांत आसाय हांव म्हणून पाती येता. हांव पाती येता. तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पय सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून खरोच हजर आसाय म्हणून हांव पाती येता. हांव पाती येता. तुका हांवें तुका हांवें घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत वस्ती कर. म्हज्या काळजांत वस्ती कर. म्हजो भावार्थ म्हजो भावार्थ जिवो कर. जिवो कर. नवो बरवसो नवो बरवसो म्हाका दी. म्हाका दी. धैर्यान धैर्यान सतानितीन सतानितीन जियोंक फावो कर. जियोंक फावो कर. समियान जेसू समियान जेसू तुजे तावन तुजे तावन केदींच हांवें केदीकूच हांवें वेगळा सार जावंक वेगळासार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता हांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाजीक आशिर्वादा खातीर आमची तकली आमी बगावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारू. आमेन. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संतस संतोस बरीत काळजांनी ताचे पुनर्जीवन पावन तुमी संभ्रमतात. उतरावर्त्या आनंदान सासनाच्या परबेन तुमी वांटो घेवंक पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदा आसो. आमेन. वचून येयात. पुनर्जीवन जेजूच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया. हालेलुया. निमाणें गीत आमी गावया. सोम्याक दिनोस ह्या गितां बुकांतलें गीत नंबर K1 पेज नंबर 277. हालेलुया. हालेलुया. स्मरणान तो जीवन जाला आनी केदी स्मरसोना. हालेलुया. हालेलुया. स्मरणान तो जीवन जाला आनी केदी स्मरसोना. पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटले ते वेळी अंकदूस पाटलो सूर्य उदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो संवसारार प्रकाश पागलो. हालेलुया. हालेलुया. स्मरणान तो जीवन जाला आनी केदी स्मरसोना. हालेलुया. हालेलुया. स्मरणान तो जीवन जाला आनी केदी स्मरसोना. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज ह्या भोव पवित्र दिसा जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे दाबाजीक फेस्त आमी आचरण करता आसतना तुमकां सुमेस्तान दैवी ग्लोरितीर मंदिरा तर्फेन आमचे डिरेक्टर बाप अब्राहाम संगी
सोर ह्या सकां तर्फेन तशेंच आमच्या सिब्बंदी वर्गां तर्फेन हितचिंतकांनी आसात सगळ्यांच्या सर्फेन तुमकां आमी गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्यांक चोकडांक आमी हे मीस विक्षण करतल्यांक आमचेर मोग हुस्को दवरून ह्या मंदिरा खातीर मागणें करतल्यांक आमकां आदार कुमोग दिवच्या हर एकल्यांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या फेस्ताचे शुभाशय पास्का फेस्ताचे शुभाशय आनी उल्हास हांव पाडयतां तुमचेर पुनर्जीवन जेजूची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या हर एका तेसांवांचेर हांव मागतां. गॉड ब्लेस यू.